प्रितीच्या बाब भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज आयतार आमचें शिवर्तमान जावन आसा म्हत्वाची 13वी चीट 24 ते 30 पर्यंत. आनी आमी आयज 24 वडीर नियाळ करुया. कितें आमी वाचता, आनी एक वोपार तांकां घालून ताणें म्हणलें, कोणें? जेजून, आपल्या शेतांत बरें बी वोंपल्या एका मनशा परी सर्गीचें राज. परतून म्हणटा, आपल्या शेतान बरें बी वोंपल्या एका मनशा परी सर्गीचें राज. आनी भाव भयणीनो, संवसारान एक राज आसता आनी सर्गीचें राज दुसरें आसता. जेन्ना आमकां ही सजमणी मेवता की ज्या संवसारान आमी जियेता, ह्या संवसारान जावन आसा मनशाचें राज. कित्याक देवान हो संवसार मनशाक दिला. देखून एका देशान लिडर आसतात, प्रेजिडेंट आसता, प्रायम मिनिस्टर आसता. एका देशान मनीस त्या देशाची राजवडकाय चलयता. आनी जशें ह्या संवसारान हें संवसाराचें राज आसा, तशेंच सर्गीचें राज पूण आसा. आनी जेन्ना समजो आमी आतां इंडियेन जल्मल्या, जो सरकार येता ह्या इंडियेक, त्या सरकाराचे हुकूम आमकां आयकुचे पडटा. त्या हुकुमा प्रमाणें, त्या रेगुलेशना प्रमाणें आमचें जिवीत चलोवंक पडटा, ना तर आमकां बणकुनीन वचचें पडटा. आनी तशेंच भाव भयणीनो, दुसऱ्या राज्यांनी, दुसऱ्या देशांनी जे राज चलयतात, थोडे राजा आसतात, थोडे प्रायम मिनिस्टर आसतात, थोडे प्रेजिडेंट आसतात, दुसऱ्या भाशेचे लिडर आसतात. आनी त्या देशांनी जो कोण रूल, जो कोण कायदो आसता, त्या प्रमाणें लोकांक चलचें पडटा. आनी तांकां अहें कायदो मोडलो जाल्यार तांकां त्रासान वचचें पडटा. तशेंच हें सर्गीचें राज बी आसा, ज्या राजान जेजू जावन आसा राजा. सर्गीच्या राजान जेजू जावन आसा राजा. आनी जेजू आमकां कसले बणकनी त्रासान घालिना, आनी तो आमकां एके भाशेन फोर्स करिना. आमकां फोर्सान आमकां तो राजा म्हणून मानपाक सांगिना. पूण आमकां तो आमच्या मनान, आमच्या काळजान आपलो मोग दिवन, ताचें देवाचें तें उतर आमकां आमच्या मनान धरून, आमच्या काळजान धरून, आतां देवाचो मोग जो आमचे भितर येता जेन्ना आमी जेजूक खरेंच राजा मानता, तो मोग आमी त्या मोगा वरवीं जेजूच्या राजान भितर सरता. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी जेजूच्या राजान आसता तेन्ना आमकां कितें बरें जाता. आमकां ह्या संवसारान सगळें बरें मेवता. ऑफकोर्स त्रास आसता, कश्ट आसता, लोक आमचे विरोध येतलो, पूण आमकां देवाच्या राजान, जेजूच्या राजान सर्गीचें राज उक्तें जालां. कित्याक आमी जेजूचेर बावर दवरला. जेजू आमचो राजा. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी जेजूच्या राजान आसा, सगळें बरें आमकां ह्या जिवितान फावो जाता. चड करून आमकां आमच्या मनाक सुसेग मेवता, आमकां ती शांती मेवता देवाची. आतां आमी तें सर्गीचें राज, जेजूचें राज वाडोवपाक आमकां गरज कितें? दुसऱ्यांक बरी खबर दिवपाक, जेजूची बरी खबर दुसऱ्यांक दिवपाक. पूण आमी कितें करता? आमी फकत आमचेंच पळयता. आमी मिसाक वता, आमी गोज्जेक वता, आमी मागणें करता, आमी तेर्स करता, आमचे फामिली बदें आमी तेर्स करता. पूण आमी खरेंच जेजूचें राज परगटपाक आमी भायर सरता. आमच्या शेजाऱ्यांक जेजून केलां आमची गोवायकी दिता. आनी आयज देखीक खिरीत भाशेन आमी खरेंच जेजूच्या राजान आसात जाल्यार, आमी खरेंच जेजूचे पाटलावदार जाल्यार, गरज कितें आमकां? फकत ती बरी खबर आमचे भितर दवरपाक न्हय, पूण आमी ती बरी खबर दुसऱ्यांक दिवपाक. आनी ती बरी खबर जेजूची
दुसऱ्यांक दिवन दुसऱ्यांक जेजूच्या राजान भितर सरपाक तांकां हाडूंक या. तांकां हाडया आमी जेजूच्या राजान ती बरी खबर जेजूची दिवन आमची गोवायकी दिवन. आनी आयज आयतारा दीस जेन्ना आमी ह्या शिवर्थमानाचेर नियाळ करता, आमी सगळीं एके फामिली भाशेन बसोया, ह्या शिवर्थमानाचेर नियाळ करुया आनी थाराय घेवया की आयजतान आमी खंयसरूय वेता आमच्या फामिलीन, आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या इगोर्ज आनी आमच्या कामाच्या जाग्यार, इस्कॉलांनी खंयसरूय वेता आमी खरेंच देवाचें उतर परगट करपाक आमच्या कोन्यांनी, आमच्या मोगांनी आनी तें जेजूचें राज वाडोवन आमकां दुसऱ्यांक ह्या जेजू राज्यान आपोवपाक आमी आयज थाराया. तुमकां तुमच्या फामिलीक आयज एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजीर जातलो. तुमकां सगळ्यांक एक बरो दीस आवडेता आनी गॉड ब्लेस म्हणटा.